पंचायत टू चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस हे मिसयूज ऑफ टॅक्सपेयर मनी चलतात आनी ताचेर कांयच कंट्रोल उरिल्लो ना. जून 2013 तुमकां याद आसतली आमचो प्रायम मिनिस्टर मोदीजीक बीजेपीचो कॅन्डिडेट म्हणून डिक्लेअर करपाक हांगा एक व्हडली नॅशनल एक्झिक्युटीव कॉन्क्लेव जाल्ली भारतीय जनता पार्टीची जून 2013. तेन्ना व्हडल्यो व्हडल्यो एडवर्टायजी फ्रंट पेजीर दिल्ल्यो वेलकमींग तांच्या लिडरांक एट द कॉस्ट ऑफ टॅक्सपेयर मनी वीच वॉज इशूड थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी. काँग्रेसान एक दीस बोवाळ घालो तेन्ना आनी मागीर ओगी बसले. पूण इट वॉज कंप्लिटली अनएथिकल बिकॉज दीस वॉज नॉट अ स्टेट फंक्शन. तूं गव्हर्मेंटाचे पयशे पार्टी खातीर यूज करूंकूच शकना. आज तुमकां सकाळी आनी एक इन्फॉर्मेशन आयलां आसतलें ऑलरेडी. मिस्टर आयरिश रॉड्रिग्स हेज सेक्युर्ड सम डॉक्युमेंट्स वीच शो दॅट 8 तारखेक रातची एक डिनर जाल्ली मिरामारच्या एका 5 स्टार हॉटेलान. त्या डिनराचे पयशे पसून गव्हर्मेंटान दिल्या 6,75,000 सुमार गव्हर्मेंटाचे पयशे. म्हणजे तुमचे आनी आमचे, गव्हर्मेंटाचे न्ही, तुमचे आनी आमचे पयशे हांणी भारतीय जनता पार्टीच्या प्रायवेट पार्टी खातीर यूज केल्ले आसा. सो आम आदमी पार्टी कंडेम्स दीस डे लायट रॉबरी म्हणटा तशी, म्हणजे कांयच वालोरूच ना बी तसो. सो आय थिंक दीस इज अ शेम ऑन द पार्ट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी एंड वी डिमांड द अपॉलॉजी ऑफ मिस्टर पर्रीकर. वी डिमांड द अपॉलॉजी ऑफ the then Bharatiya Janata Party President and current CM Mr. Parsekar, and most importantly this was a national level function, so the Bharatiya Janata Party National President Mr. Rajnath Singh should also apologize for this behavior. Not just apologize but return every paisa that was taken from the public exchequer for private parties with interest and high penalties immediately. Then we also demand that the vigilance department should probe all the events. There were almost 48 breakfasts, teas, lunches, dinners held during those 3 days. So the vigilance department should probe who paid for all those. There are specific evidences to show that almost half of them, there were requests from the chief minister's office to the protocol department and the hospitality department of the government to pay for those things.